प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 9वी चीट 7 ते 9 पर्यंत. आनी आयज आमी आयकता की हेरोद पातशाय जाणें जुआन बातिस्ताक जेशी मारलेलो. तो जेजू कितें कोत्ता, तो जेजू कितल्यो मिलाग्री कोत्ता, व्हडल्यो घडण्यो कोत्ता, त्यो आयकोन घुस्पता. आनी लोक म्हणटा एलायजा नोयान पोत्तून येयला, एक प्रवादी पोत्तून येयला, जुआन बातीस पोत्तून येयला. आनी भाव भयणीनो, जुआन बातिस्ताक हेरोद पातशायन जेशी मारलो. एका पातशायचें काम कितें? आपल्या लोकांक सांबाळपाक, तांचो देखभाल करपाक, तांकां बरी कोण जोडटी दिवपाक. पूण हेरोद पातशायन कितें केलें? आपल्या जल्माच्या दिसा एक व्हडली पार्टी केली आनी त्या पार्टीन ताजी नात नाचली. आनी ती नाचले उपरांत ताणें तिका विचारलें, तुका कितें जाय तें हांव दिवंक तयार. आनी तिणें आपले मांयक विचारून, हेरोदियास विचारून तिणें जुआन बातिस्ताची गोमटी मागली. आनी भाव भयणीन आमी जाणो की हेरोद पातशायन जेशी मारलो हाका जुआन बातिस्ताक. आनी आतां जेन्ना ह्यो जेजू सगल्यो घडण्यो कोत्ता, ताच्या मनान फकत एकूच येता, हांवें जुआन बातिस्ताक मारलो, हांवें जुआन बातिस्ताक कितलें केलें. जें जेजू भायर कोत्तालो, तो सगल्यो मिलाग्री कोत्तालो, त्यो पालासीन त्यो खबरो पावल्यो. आनी जेन्ना ह्यो खबरो हेरोद पातशाय आयकता, तेन्ना फकत ताचें मन जुआन बातिस्ताचेर वता. हांवें जुआन बातिस्ताक मारलो, हांवें ताका इतलें वायट केलें. आनी जुआन बातिस्त बरो मनीस आहलो, तो प्रवादी आहलो, ताणें कांयच वायट करूंक नासलें. पूण तरी ह्या पातशायन ताका जेशी मारलेलो. भाव भयणीनो, आयज आमी देवाचें उतर आयकता. हेरोद पातशायन आयकलें की जेजू इतलो मिलाग्री कोत्ता, इतलें बरें कोत्ता, इतल्यो पेखणी कोत्ता. आनी देखून ही जेजूची खबर पालसीन पावली, हेरोद पातशायक पावली. आमकां सगल्यांक आमी कितें म्हणटा? आमी जेजूचे भावार्थी म्हणटा. आनी जेजू जुआचे 14वी चेटीन 12वी वडीन कितें म्हणटा? जो लोक म्हजेर भावार्थ दवरता, जो म्हजो मोग कोत्ता, जो म्हजें उतर पाळटा, तो लोक जें हांवें केलां तेंच करून पावतल्यार. आमचो प्रश्न आयज देव आमकां विचारता, खरेंच आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता? खरेंच आमच्या हातांनी मिलाग्री जाता? पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा, जो आमचे भितर आसा, ताच्या वरवीं आमी ह्यो पेखणी, आमी ह्यो मिलाग्री करून पावता? फकत आमी उलयता, फकत आमी शर्माव दिता? खरेंच आमी देवाचें बरेंपण जें जेजून ह्या संवसारान केलें तें आमी करून पावता? कित्याक जेजूनच सांगलां, जो लोक म्हजेर भावार्थ कोत्ता तो लोक तेंच कोत्तलो म्हजे भाशेन. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, जेजूचें काम कोत्ता, तेन्ना कितलो लोक आसा जो आजुनूय जेजूक नोको, फकत मागणें कोत्ता, हें कोत्ता, देवस्पण कोत्ता, पूण खरेंच तांचो संबंद जेजूशी ना. कित्याक तीं जेजूचें उतर नोकोत. पूण आमी जी जेजूक ओकोता, आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, ज्यो आमी जेजूक ओकोता ताच्या उतरा वरवीं, त्या उतरा वरवीं पवित्र आत्मा आमकां सगळें बरें दिता. आनी मिलाग्री आयजूय जातात जेन्ना आमी खरें जेजूचेर भावार्थ दवरता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, हेरोद पातशायक जें जेजू भायर कोत्तलो ताका ती खबर मेवली. आयज जेन्ना आमी खरेंच जेजूचे भावार्थी आसा, जेजूक म्हणटा आमी सोमी आनी दोनी, आमच्या हातांनी, आमच्या कोन्यांनी, आमच्या उतरांनी हें जेजूची खबर सगळ्या संवसाराक, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या फॅमिलीन, आमच्या शेजाऱ्यांक पावपाक हें आमी आयज वावरुया. खरेंच आमकां गरज ह्या वेळार जेन्ना हें पॅन्डेमीक चलता, इतली भिरांत आहा सगळ्या संवसारान, आमच्या फॅमिलीन, आमच्या देशान, ही गरज आमकां जेजूची खबर, बरी खबर सगळ्यांक पावपाक.
आमच्या हातां वरवीं, आमच्या उतरां वरवीं, आमच्या कोन्यां वरवीं. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाची आमी नियाळ करता, खरेंच आमी ह्या देवाचें उतर पाडूंक आनी खरेंच आमी जेजूक मान, आदार आनी आनी ताका ताची राजवडकी फुडें सरपाक आयज थान आमी वावरुया. तुमकां तुमचे फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातना तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.